नमस्कार, हांव तुषार गोवेकर धवरूक संस्थेचो एक मेंबर तुमच्या लागीं एक निवेदन करता की गेल्या 31 तारखेक जुनसवाड्या मांद्रे हांगा जो गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीचो जो एक भलो मोठो डोंगर आसलो त्या डोंगराचेर जी आमी पर्यावरण प्रेमींनी जवळ जवळ 6 ते 7 हजार झाडां लायिल्लीं आसा. ह्या झाडांक रातच्या 11:30च्या दरम्यान एक आग लागपाचो प्रकार जालो आनी हे आगीन तुमकां फाटल्यान दिसता अक्षरशः हो आख्खो डोंगर जळोवन हजारो झाडां जळोवन गेली आनी एक पर्यावरणाची हानी जाली. तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की ह्या डोंगराच्या जे सायडीक जितले एरियान जी प्रॉपर्टी आसा ती प्रॉपर्टी आयज आमच्या लोकांनी भायल्या लोकांक विकलेली आसा आनी जे आमचे TCP डिपार्टमेंट आसा हे डिपार्टमेंटाच्या थ्रू ही प्रॉपर्टी काही भाग सेटलमेंट जाल्लेले आसा आनी ही जावपाची प्रोसेस चालू जाल्लेली आसा. सो ही एक सुरवात आसा विनाशाची जी आमच्या मांद्रे जुनसवाड्याच्या डोंगराच्यान सुरू जाल्लेली आसा आनी ही सुरवात अक्षरशः अख्ख्या आमच्या मांद्रे गांवांत पसरत आसा आनी येता त्या काही वर्षांत 5 ते 10 वर्षांत मांद्रे गांवचो एक सुद्दां डोंगर वाचचो ना. आनी TCP गव्हर्मेंटान एक तेंचें एक धैर्य आसा की तेंच्यांनी जितले आमचे डोंगर आसा जे परप्रांतीय भायल्या लोकांनी घेतलेले आसा ते सगळे डोंगर ते सेटल करतले आनी ह्या आमच्या मांद्रे गांवाची वाट लायतले. सो हांव गव्हर्मेंटाक एकूच रिक्वेस्ट करता, बाबानू आमचो गांव वाचवा, आमचे डोंगर वाचा आनी आमचे गोंय वाचा. नमस्कार. तुमकां खबरच आसतली की धवरूक आनी ट्री ऑफ होप ही संस्था गेली कित्येक वर्सां अशी झाडां लावपाचो उपक्रम चालूच आसा आनी मांद्रे जुनसवाडा ह्या डोंगर पठाराचेर धवरूकान खूब वर्सां झाडां लायिल्लीं आसा, झाडां जपयल्लीं आसा, खूब तांकां उदक घालून तेंची कॅर करून ती झाडां वाडटली हेची कॅर घेतलेली आसा. बट गेल्या रातीक 31 तारखेक रातचे 12 वरांचेर अचानक त्या पठाराचेर आग लागली आनी कित्येकशीं झाडां जळोवन गेलीं. ती झाडां जळटा ते बघून सगळी कडेन पार्टी चालू जाल्ले. तरी पूण आमचे ल्हान भुरगे 10-15 वर्साचे भुरगे कशे जाता तशे झाडाचे पालो घेवन किंवा उदक घेवन थंयसर वचून ती आग पालोवपाचो प्रयत्न केलो. पूण बरीचशी झाडां जी खूब वर्सां आमी जगत आयिल्ले आसले तांकां आग लागली आनी ती झाडां मेल्लेली आसा. ह्या हेचेर पठाराचेर पयलीं सुद्दां अशी आग लागलेली आसा. ती आग कोण मुद्दामून कोणी लायिल्ली आसत किंवा ऑटोमॅटिकली लागता काय कळना, पूण अशें दिसता की मुद्दम कोण लायता ती आग आनी मुद्दम तो झाडां जळोवपाची प्रयत्न करता. आनी गेल्या फावटी सुद्दां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो एक प्रोजेक्ट येयल्लो आसा. त्या प्रोजेक्टा मार्फत खुबशीं झाडां आमची मारली गेल्ली आनी ती जळयल्ली गेल्ली. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जो प्रोजेक्ट हेड आसा और ज्या कंपनीक तो प्रोजेक्ट दिल्लो आसा तेंच्यांनी आमकां झाडां दिवन ती झाडां जगयता सो आमकां आश्वासन दिल्लेलें ती आपूण येवन लायतले आनी तेंची कॅर घेतले आनी पयलीं जसो आसलो तशें तो पठार करून दितले अशें तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लेलें. बट तेंच्याय कडसून कांय मागीर फॉलोअप जावंक ना और तेंच्याय कडसून कांय इनिशिएटीव जावंक ना. सो ह्या आतां जितलो ह्या 5 वर्सांची मेहनत आसलेली ती सगळी जळोवन गेल्लेली आसा. ही जी भुरग्यांची आनी सगळ्यांची जे लायक मायंडेड भुरगे आसले तेंची जी मेहनत आसा ती अशी जळोवन वचून तेजेर विसर पडचो न्हू आनी ह्या मेहनतीचेर काय तरी एक उपाय असो म्हणून पंचायत आसूं किंवा आनीक अशे एजन्सीज सो तेंच्यांनी फुडाकार घेवन ही जी जो उपक्रम धवरूक संस्थेन किंवा ट्री ऑफ होप ह्या संस्थेन जो चालू केल्लो तो फुडें व्हरपाची ही जबाबदारी कोणी तरी घेवपाक जाय. माझं नाव रुद्रेश उत्तम मामन, मांद्रे गावचो रहिवासी आणि धवरूक संस्थेचो अध्यक्ष. 2017 आम्ही या पठाराचेर जुनशेच्या पठाराचेर झाडां लावपाक सुरवात केल्ली आणि आता जवळपास 8 वर्साच्या कालावधीन बरीचशी झाडां जवळपास 10,000 झाडां या पठाराचेर अजून मेरेन जगत असली. जवळपास आम्ही 29,000 झाडां मांद्रेचो पठार तसेच आजूबाजूच्या एरियांनी लायिल्ली. मोपा विमानतळाची जी झाडां कातरली गेली आणि ती परत लावपाचो ज्या टायमार सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर येयली सिव्हिल एव्हिएशनाच्या अंडर थ्रू त्या टायमार आमी बायोडायवर्सिटी बोर्डा कडसून ही झाडां घेवन ह्या जागेचेर लायिल्ली आणि ती झाडां बऱ्या तरेन आमी जगोवपाचो प्रयत्न केलो. झाडां लायलीच आणि अशी ना तो जगोवपाक ताका पाणी घालप, त्याच्या सायडीक जी चार येता ती चार आग लागप करना म्हणून आमी ती चार मारून आगीच काडणे हे सगळे प्रकार आमी करी. आज 31 डिसेंबराक तुम्ही बघशात जाल्यार असं म्हटलं वयता की आतिशबाजी पडन थंय आग लागली आणि झाडां जळपाक लागली
आमचे काही भुरगे जे बिचार असले आणि काही लोक जे आजूबाजूक असले ते येयले आणि तेंच्यांनी प्रयत्नान ती आग कंट्रोल केली. पण दुर्दैवान सकाळी जर 6 वरांचेर आमी थंय वयता जाल्यार ती आग परत पेटा असली. आता राती 12 थांबयल्ली आग सकाळी 6 वरां पर्यंत पेट्टा म्हणजे मातशी संशयास्पद गजाल आसा की रातीच जर ती आग धुमसलेली आणि परत पेटलेली जाल्यार एक अर्ध्या तासान सगळोच भाग जळोन सोंपपाचो. पण सकाळी 6 वरांचेरय जर परत म्हणजे जी जागा आमी वाटयली त्या जागेचेर परत आग चालू असली जाल्यार संशयास्पद अशी गजाल आसा. पण आमकां काय खबर ना, देव बघून घेतलो ही जी गजाली घडत आसात ते. आता ठळकपणे सांगपाचो म्हटल्यार 2022 ज्या टायमार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो सब स्टेशन बांदपाचो ते प्रोजेक्ट इल्लो त्या टायमार तेंच्यांनी त्या लोकांनी म्हाका सारकी उगडास आसा 18 मे 2022 ह्या दिसा दनपारच्या 12 आग घातलेली आणि त्या आगीन सगळीं झाडां आमची अशीच जळोन गेल्ली. आणि त्या टायमाचे ई जेई हे जे सो कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे सगळे जबाबदार मनीस आहात ते म्हाजे पर्यंत इल्ले. आमी FIR सुद्धा फायल केल्ली, ती फाटी घेवपाक सांगपाक हेच लोक इल्ले आणि आमी तेंच्या विश्वासान ती FIR फाटी घेतलेली. तेंच्यांनी दिल्लं आश्वासन म्हटलें की जी अरविंदा इलेक्ट्रिकल्स कंपनी आसा हेच्या थ्रू आमी सगळीं झाडां परत लायतलो, तेंकां पाणी घालतलो असं आश्वासन आमच्याच गावचे एक लोकल जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान एक मानांकीत पोझिशनाचेर आसा तेंच्यांनी आश्वासन दिल्ला. म्हणून ह्या लोकांच्या आश्वासनाचेर आमी विश्वास धरून आमची ती FIR फाटी घेतलेली. पण दुर्दैवान सांगपाची गजाल अशी म्हटल्यार एकय झाड थंय लायल्ला ना. आणि काल ज्या टायमार आग जळा त्या टायमार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो स्टाफ खेणकेन रावन बगी ल्हान ल्हान भुरगे आग पाले पण हे स्टाफांतलो एक मनीस कोण भायर सरना. सगळ्यान लागीं एक्चुअली क्विक रिस्पॉन्ड करपी जर कोण असले जाल्यार हे जे सब स्टेशना वयले स्टाफ असले तेंच्यांनी जर क्विक एक्शन घेतलेले आणि ती आग लागटी आसतनाच पालोवपाचो प्रयत्न केल्लो जाल्यार जावं शकता आसलो. पण जेची तेची म्हणजे तेंची प्रायोरिटी सब स्टेशनार रावप आसात सो तेंची ड्युटी कदाचित ती असली आसतली. आसूं आता एक विषय असो आसा की मांद्रे गांवांत ही जी झाडां लायतात भुरगे 2017 पासून जी झाडां लायतात त्याच्या नंतर कालांतरान 2021 आमी ती दवरूक संस्था म्हणून रजिस्टर केल्या सोसायटी सेक्रेटरी. ही गजाल खरीच बरी आसा की वायट आसा ही ठरोवपाची आयज ठळकपणे येयले आणि कोणीच हितूनसून पळवाट काडपाची न्हू. आमची जी पंचायत आसा जो सरपंच आसा जे लोकल वॉर्ड मेंबर्स आसात यांच्यानी ठळकपणे आपली जो विषय आसा तो मांडपाचो की ह्या जाग्याचेर आमकां झाडां लायल्ली जाय की खंयचो तरी एक प्रोजेक्ट इल्लो जावं हे ठळकपणे इवन आमचे लोकल MLA आसा तेंच्यांनी ज्या टायमार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो सब स्टेशनाचो विशय जाल्लो बरीच FIR मीत जाल्ली त्या टायमार तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्ला की आमी झाडां मीत लायतलो. पण मी आयज ठळकपणे सांगता की एकय झाड थंय लागलेला ना आणि कोणीच म्हणजे आमकां जी पाणी घालतलो मेंटेनन्स करतलो ती जी जाग्याचेर माती हाडून डंप केले ती माती काडटलो जागा असली तशी करून दितलो. हे गजाली स्वता आमच्या गावातल्या लोकांनी आमच्या जबाबदार नागरिकांनी जे सो कॉल्ड इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहात तेंच्यांनी दिल्ले आश्वासना. पण आयज जवळपास त्या विशयाक 2 वर्सां जाली पण अजून थंय काय एकय मनीस तेतूंतलो पावोंक ना. माझी एज अ रुद्रेश मामल एज त्या गावचो एक रहिवासी म्हणून सरळ ठामपणे एक असं ओपिनियन असा की आमचे जे पंच असतात सरपंच असतात गावचे मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA आसा तेंच्यांनी क्लियर कट शब्दांनी सांगपाचे की हे जे भुरगे झाडां लायतात हो वायट उपक्रम आसा किंवा बरो उपक्रम आसा आणि आमकां तो फुडें कंटिन्यू केल्लो जावं की बंद केल्लो जावं. कित्याक ही जी मायंड गेम आसा मध्यस्थी आसा बघा कोण कांयच करिना तेतून भुरग्यांची जी बरी स्पिरीट आसा जी उमेद आसा ती खंय तरी डावळ्ळी वयता. मदींशी आमच्याच एका हेणी समन्स धाडले झाडां लायतो म्हणून 18 समन्स असले. 2 मे 2024 तेचो निकाल येयलो आणि तेची 18 एलिगेशनां भायर पडली. म्हणजे झाडां लावप पाणी जिरवप ही गजाल खरीच बरी आसा की वायट आसा ही गावातल्या प्रत्येक नागरिकान इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांनी आयज ठळकपणे आपली जो विषय आसा तो मांडपाचो की ह्या जाग्याचेर आमकां झाडां लायल्ली जाय की खंयचो तरी एक प्रोजेक्ट इल्लो जावं हे ठळकपणे इवन आमचे लोकल MLA आसा तेंच्यांनी ज्या टायमार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो सब स्टेशनाचो विशय जाल्लो बरीच FIR मीत जाल्ली त्या टायमार तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्ला की आमी झाडां मीत लायतलो. पण मी आयज ठळकपणे सांगता की एकय झाड थंय लागलेला ना आणि कोणीच म्हणजे आमकां जी पाणी घालतलो मेंटेनन्स करतलो ती जी जाग्याचेर माती हाडून डंप केले ती माती काडटलो जागा असली तशी करून दितलो. हे गजाली स्वता आमच्या गावातल्या लोकांनी आमच्या जबाबदार नागरिकांनी जे सो कॉल्ड इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहात तेंच्यांनी दिल्ले आश्वासना. पण आयज जवळपास त्या विशयाक 2 वर्सां जाली पण अजून थंय काय एकय मनीस तेतूंतलो पावोंक ना.
माझी एज अ रुद्रेश मामल एज त्या गावचो एक रहिवासी म्हणून सरळ ठामपणे एक असं ओपिनियन असा की आमचे जे पंच असतात, सरपंच असतात, गावचे मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीचो MLA असा, त्यांच्यानी क्लियर कट शब्दांनी सांगपाचे की हे जे भुरगे झाडां लायतात हो वायट उपक्रम असा किंवा बरो उपक्रम असा आणि आमकां तो फुडें कंटिन्यू केल्लो जावं की बंद केल्लो जावं. कित्याक ही जी मायंड गेम असा, मध्यस्थी असा बघा, कोण कांयच करिना, तेतून भुरग्यांची जी बरी स्पिरीट असा, जी उमेद असा ती खंय तरी डावळ्ळी वयता. मदींशी आमच्याच एका हेणी समन्स धाडले झाडां लायतो म्हणून. 18 समन्स असले. 2 मे 2024 तेचो निकाल येयलो आणि तेची 18 एलिगेशनां भायर पडली. म्हणजे झाडां लावप, पाणी जिरवप ही गजाल खरीच बरी असा की वायट असा, ही गावातल्या प्रत्येक नागरिकान, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांनी आयज ठळकपणे ह्या विशयाचेर बोलपाक, कोणी पळवाट काडपाचें आनी कोणी लिपपाचो न्हू ह्या विशया पासून. लोकल वॉर्डाचो जी कोण पंच असा किंवा जे अख्ख्या 11 वॉर्डांचे जे पंच सदस्य असतात त्यांच्यानी सांगपाचा की भुरग्यांनी आपल्या भविष्या खातीर झाडां लावपाची ही बरी गजाल असा की त्या जाग्याचेर खंयचो तरी एक म्युझियम हाडपाचो टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या. शेवटी जमीन सरकारीच असा, आमच्या मालकीची जमीन तशी ना. आम्ही एक ग्रामसभेचा रिझॉल्युशन घेतला आणि थंय 2018 पासून झाडां लायतो. जर तुमकां खरें म्हटल्यार झाडां लावप, पाणी जिरवप म्हटल्यार गोंयान खंयच ज्या स्केलीचेर काम चलना ना त्या स्केलीचेर मांद्रे गांवान हें काम चलता आणि जगभर तिची हे चल्लें आसा. म्हणजे सांगपाचें म्हटल्यार हालींच मुंबय युनिव्हर्सिटीन आमच्याच एका त्याच विशया खातीर, त्याच प्रोजेक्टा खातीर गोल्ड मेडल सुद्दां मेळ्ळा. सो ही जी भुरगे उमेदीन ही जी कामां करतात ही बरी आसत की वायट आसत ह्या स्पश्टपणे पंचायतीन ठराव घेवन आपलो ओपिनियन मांडपाचा. आणि तर ती झाडां लायिल्ली जायी, ती जमीन राखलेली जायी जाल्यार सरकारानय, आमच्या माननीय जे मुख्यमंत्री आसात तेंचे कडेन विनंती आसा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची जागा आसा तेंचे कडेन विनंती आसा की ही जी गोष्ट, आणि तो CRZानच येता. एक तर थंय काय कन्स्ट्रक्शन येवं उपकारना, तरी दुर्दैवान लँडस्लायड झोनान आम्ही सरकार आमची दुसऱ्यांक सांगता की लँडस्लायड झोनान तुम्ही कन्स्ट्रक्शन करू नका आणि थंयच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचं सबस्टेशन येयला. कदाचित कायदे बदलले आसतले, म्हाकाय तेचे अपडेटेड नॉलेज ना. पण आमचे जे ऑथॉरिटी आसा, मुख्यमंत्री आसात आणि जे माननीय जे रिस्पेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात तेंच्यांनी ठळकपणे भूमिका घेवपाची की आमकां बाबा त्या जाग्याचेर एक खंयचो तरी टुरिझमाचो प्रोजेक्ट हाडपाचो असो, भुरग्यांनी झाडां लावपाची न्हू हे ठळकपणे सांगा. ना तुम्ही लाया मागे बघया आम्ही कसे प्रोजेक्ट येतात आणि काय. म्हणजे असो एक जागा असा ज्या जाग्यार कोणेय येऊन बसून समुद्राचो जो नॅचरल ब्युटी असा ती अनुभव घेऊ शकता. अशा जाग्याचेर आम्ही प्रोजेक्ट हाडून त्याची एक आर्टिफिशियल थंय एक वातावरण तयार करचे जाग्यार जशी राई असता तशी, माझं स्पष्ट ओपिनियन असा, जशी देवाची राई म्हणून एक राखीव जागा असता तशी ही एकच सरकारी जागा मांद्रे गावान असा, ही राखीव करची सरकारान. आणि ह्या जाग्याचेर भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवपाचा की बरी एनवायरमेंटल फ्रेंडली आणि जी आमची नेटिव्ह झाडां लावपाची, अभ्यास करपाची. तर 21 प्रकारचे आम्ही पाख्यांचे स्पीसीस असतात ते आयडेंटिफाय केल्या. बिबटो वाघाचो थंय वास्तव्य आसा, थंय पॉक्युपायन्स असतात, वेगवेगळे सरोप असतात. हे सगळे जर आमकां जतन करतले, आमच्या फुडल्या फ्युचराक दाखयतले न्हू जाल्यार त्या जागो प्रोटेक्ट करपाची अशी माझं ओपिनियन आसा. पण वैयक्तीक ओपिनियना काय किंमत ना, तेका पॉलिटिकल विल पॉवरय जाय, तसोच समाजाचो सपोर्टय जावो. सो समाजान आपूण म्हणून थंय एक भूमिका घेवपाक जाय आणि हे जे आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, आमचे जे सरपंच पंच असतात, तसेच माननीय आमदार, मुख्यमंत्री आसात, तेंच्यांनी ठळकपणे सांगपाचा की तुम्ही झाडां लायतात ती बरी असत की वायट असत. वायट असत जाल्यार आम्ही ती झाडां लावपाची बंद करता. ती जमीन आमच्या मालकीची ना, ती समाजाची जमीन आसा. आमकां दिसता की आम्ही हें काम करता ते बरं आसा आणि हें काम अशाच तरेन जावपाक आसा. पण अशी ज्या टायमार वारंवार आग लागता आणि कोणच मदतीक येना त्या टायमार दुख्खय जाता की 8 वर्सांची मेहनत आसा. एक तर ही सरकारी हेतूनसून जावपा सारखें काम आसा पण सरकारी यंत्रणा काम कार्यरत ना तितकी, ह्या दुर्दैवान सत्यय आसा तितकेच. आणि जर असत जाल्यार तेंच्यांनी फुडें येवन ह्या सिच्युएशनान आमकां मदत करची आणि ही जागा मांद्रे गांवांतली एक राई म्हणून राखीव करची, ज्या जाग्यार कांयच कन्स्ट्रक्शन येवचें ना, ज्या जाग्यार कांयच डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट येवचे ना. आमचे पूर्वज पिशेन आसले ज्यांच्यांनी डोंगराच्या पायथ्याचेर घरां बांदल्या, सकयल शेत आणि वयर रान दवरलेला. ज्या टायमार डोंगराच्या माथ्यार घरां जातली, संडासाचो जो पाणी जमनीन जिरतला त्या सकयल्या गांवांतल्या बांयसूनच भायर सरतला. ताका थोडो फार वेळ जातलो, मागीर दुयेंसां जातली, लोक शीक पडटले.
सो आमच्या ज्या पुर्वजांनी जी सिस्टम गावाची संरचना केल्या ती प्रॉपरली सायंटिफिकली केल्ली आसा आणि आयज आमी बघतो की हॉटेलां येतात, शॅक्स येतात, आणखी काय डोंगराच्या माथ्यार कन्स्ट्रक्शन आसा ते बरो आसा तितकेंच वायट आसा. इकॉनॉमीक चालना मेळटा मान्य आसा, पूण आमचा भविष्य तितक्याच धोक्यान वयता. लँडस्लायडाचे सारखी म्हटल्यार जे वायनाड जाला तसोच मांद्र्यानय ह्या येवं शकता. आणि तुम्ही बघशात जाल्यार ह्या इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन जाला ताका कोसळ्यान म्हणटात. कोसळ्याचो अर्थच आसा की लँडस्लायड झोन आसा. बऱ्याचशा काही शतकां पयलीं ते लँडस्लायड जाला, हो विज्युअली थंय दिसताय. म्हणून ही जागा आमकां पर्यावरणाच्या दृश्टीन जतन करपाची गरज आसा. माझी एक विनंती आसा सगळ्या लोकांकडे की तुम्ही तुमची ठळक भूमिका मांडची आणि आम्ही ते झाडां लायल्ली नाका, पाणयाचं जतन केल्ला नाका जाल्यार ठळकपणे सांगा तुम्ही आणि तेचेर आम्ही नक्कीच विचार करतलो. देव बरें करूं.